महिमा तुझं, गुलाब तुझं, वंदन तुझं, वैभव तुझं, दान तुझं, बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजच्या दिसा देवाच्या मुतारम कफाव झाला. लूकास वांजेल 20:4 अध्याय 13 ते 35 वाक्या. लूक चॅप्टर 24 वर्सेस 13 to 35. आणि त्याच दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलार पयस असलेल्या एम्माऊस नावाच्या हल्लेक पयन करून वेताले. घडिल्ल्या सोर संगती विशयंत ते एकामेकाक उलयत असले. अशें सांगता उलयत आसा आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरे जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयंत उलोवन तर्क करीत आसात? तवळ ते थंयच रावले. तांचीं तोंडां भावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लियोफस नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नाजरेना विशांतलो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतराण आनी करणेन एक बळिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मान दिवच्याक धरून दिलो आनी ताका कुर्सायलो. पूण इस्रायल परजेक सडवून हाडटलो हो तो हस्सू म्हणून आमी बरवसून आसल्या. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. ह्या शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडच्या आदीं समाधी सरसीन गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टीक पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सरसीन गेले आनी स्त्रियांनी सांगले बरेच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजून येनातले. प्रवाद्यांनी सांगलें, सगळें सत म्हणून कितले फाटीं तुमी? क्रिस्तान आपल्या महिमेंत रिकचे आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय. उपरांत मैजेतावन सुरू करून सौर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयंत बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेतां तांकां वचूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वता अशें केलें. पूण ताका तांणी परतून म्हळें, म्हजे सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे सांगता रावोंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखलो नपयस जालो. तवळ एकामेकाक ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेडटाले न्हय. तेच घडये उठोवन ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. ते 11 जण आनी तांचे सवय हेर सांगता जमा जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, समी कोरोस जिवन जाला, सिमांक तो दिश्टीक पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडलेले संगती विशयंत आनी उंडो मोडटना आपणें तांची वळख धरली, कशी धरली ह्या विशयंत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. आज पवित्र पुस्तकांत एक अर्थीक घडीत एम्माऊसाच्या वाटेर एका हाचे विशयंत आमी चड आनी चड नियाळ केल्यार आमकां चड आनी चड लागशिल्ल्यान जेजू सांगत काणयोंक जाता. एम्माऊसाच्या वाटेर ते 2 जण सीस येतले. म्हाका दिसता ते 11 जण ते न्हय, कित्याक म्हळ्यार 11 जण थंय आसले येता आसतना हे दुसरे तांचे सांगत आसले दुसरे सीस. एकल्याचें नांव हांगा दिलां आनी ताचें नांव हांगा बरोवन गेल्लें आसा, क्लियोफास नांवाचो म्हणून, आनी एकल्याचें नांव हांगा बरोवं ना. पूण हे दोगी सीस निरासपणान बुडिल्ले आनी ह्या 11 जाणांक सांडून हे 2 जण आपल्या प्रत्येक फाटी येताले, आपल्या गांवाक फाटी येताले. जेरुसलेमाक आयिल्ले ते जेरुसलेमांत आसले, जेजू सांगता जियेल्ले 3 वर्सांचे सुमे सांगता आसले. जेजूचे फाटलाव केल्ले जायते लोक आसा ताच्या फाटल्यान, पूण तांचे पैकी हे 2 जण आनी जायते जेजून सांगलेलें तांणी आयकल्लें. जेजून तांकां विंगडान पुरा सांगलें थोड्यो संगती आसात, पूण जाल्यारय तांणी सत म्हणूं ना त्या पुरा. आनी तेय हांगा उल्लेख करतात एक प्रवादी जावन आसलो म्हणून. सडवंदार म्हणून तांणी काण घेवना. देखून तांच्या मोतीक उजवाड दिशा पळय 7 मैलां चलोवन वयचें म्हणटाना सादारण एक
7 मैल म्हणटाना लागीं लागीं एक 10 मिनटांक 1 किलोमीटर चल्ल्यार सादारण एक 2 घंटे 3 घंटे जाय तांकां 7 मैल चलचें जाल्यार आनी तितले वरां जेजून संपूर्ण तांकां विवरण दिलें सगळें पवित्र पुस्तकाची समजोनी दिली प्रवाद्या मारिपात कितें बुरा ताच्या विशयीं उरलेलें सोर तांच्या मती उजवाड मेळचे बरी ताणें दिलें तांची काळजां मनां उक्तीं केलीं जेजून आनी ते सांगतात पळय तो उलयत आसतना आमची काळजां पेटतालीं न्ही गे ते एनॉयंटींग ते अभिशेक तांकां मेळटाले जेजू उलयत आसतना देखून अजुनूय आमी जेजूचें उतार काण घेवन आमी क्लेम करून जर मागता आसतना ते अभिशेक ते एनॉयंटींग आमची काळजां त्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान लासतात तो मोग आमकां आमच्या काळजांनी बगूंक मेळटा ते आमकां भायल्यान कोणाक दिसना जावंक पुरो पूण आमी भितर आमच्या काळजांनी आमी भोगता ते आमची काळजांय त्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान पेटिल्ले बरी आमकां जाता देवाचें उतर वाचतना ताची समजोनी मेळटना ताचें रेवलेशन आमकां दिता आसतना तें एनॉयंटींग त्या पवित्र आत्म्याचें अभिशेक आमकां मेळटा आसतना एमावसाच्या वाटेर ह्या दोगां सिसांक हेंच घडलें आनी तांच्या घरा ताका आपयता त्या हळ्ळेक वयता आसतना जेजू फुडें वयचे बरी दाखोवन दिता मात्र एक्चुअली जेजूकी तांचे सांगता राबोवंक जाय आसलें मस्तपटी ते दळा जेजूचे विशय क्लियर सांगता हांगा आमचे सांगता राव आमचे सांगता राव केदें वर्तें तांच्या काळजांत तो ओमाळो आयलो पळय जेजू कुत्त तांणी सांगलें जेजू आमचे सांगता राव जेजू म्हणून कळीत नासलें पूण तो उडो मरता आसतना ताची तांकां वळख मेळ्ळी तांचे दोळे उक्ते जाले आनी ते दाळ तो नपयस जालो थंय तो म्हणटा पवित्र पुस्तक देखून आज मोगाच्या भावा आनी भयणी इतलेंच आमी मागचे एक सुमया तूं आमचे सांगता राव सुमया तूं म्हजे सांगता राव आनी खंडीत जावन जेजू म्हजे आनी तुजे सांगता रावतलो आनी सोर संगती कितें ह्या संवसारांत तो उलयला त्यो सगळ्यो संगती आमच्या मतीक उजवाड दितलो आमच्या काळजाक ते खंचयतलो कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर क्लियर सांगता जुवांच्या वांजेलांत 14व अध्यायांत 20 आनी 6 वाक्य आमकां सांगता बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो आनी तो पवित्र आत्मो तुमचे सवय सदां काळ आसतलो आनी जें कितें संवसारांत आसतना हांवें तुमकां शिकयलां तें सगळें तुमच्या उगडासा काडटलो देखून पवित्र पुस्तकाचे समजोनी आमकां पवित्र आत्म्या मारिफात मेळटा देखून पवित्र आत्मो आमचें जिवीत नितळ आसल्यार पवित्र आसल्यार आनी जेजूची खाकुळतांनी कृपा आमकां मेळ्ळ्यार खंडीत पवित्र आत्मो आमचे सांगता रावोन तो आमच्या जिवितांत अजापांनी अद्भुतां करता आनी ते आमचे काळीज देवाच्या उतराक बेठाशें करता ते उजो आमचे थंय पेटयता ते जेजूचो मोगाचो उजो आमच्या काळजांनी पेटयता तो पवित्र आत्मो आनी विशेश जावन मुखार वेता आसतना तांणी सांगलेलीं उतरां जावन आसात मोगाच्या भावा आनी भयणी तांणी केल्लो अनुभव तो 7 मैलां चलता आसतना जेजू सांगता मेळ्ळलो तो अनुभव तांकां विशेश जावन आसा आनी म्हणटा पळय तुमी खरोच जिवन जाला सिमांकी तो दिश्टीक पडला मरी मगदलेनाकी तो दिश्टीक पडला ते देवदूत तांकां दिश्टीक पडल्यात सूर संगती तांकां कळयल्यात आनी जायत्यो संगती उगडापय केल्यात समयान तांकां आनी सरू त्या पवित्र तुमचे अभिशेक तांकां दिला तांणी निमाणे तो सरकार सोडून वयता आसतना घेया पवित्र आत्म्याक म्हणून तांचेर ताणें एक फूंक मारली स्वास सोडलो आनी तो पवित्र आत्मा कित्याक जेजूचो स्वासत पवित्र आत्मा जावन आसा जेजूचो स्वासत पवित्र आत्मो आनी तो पवित्र आत्मो घेया म्हूण आमकां ताणें दिला तो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत जेजूच्या मोगाचो उजो पेटोवन दी आनी जेजूच्या उतराचेर आमी पातयेनी दवरून जिवंक जाली कृपा आदार तो पवित्र आत्मो आमकां सदांच लाभोवं दी आनी ताच्या जिविताच्या वाटेन आमकांय तो चलोवन व्हरून आमी त्या एमावसाच्या वाटेर आसाव थोडे फावटी आमकांय दुबाव येता आमकां एके फावटी बावर तोगडा येता खरें जेजू आमच्या जिवितांत कशें काम करता म्हणून एके फावटी आमकां समजना पूण एमावसाच्या वाटेर तांकां धैर्य दिल्लो जेजू आमकां हर एकल्यांक धैर्य दिता तो तांचे सांगता तांकां अर्थ करून सांगचे बरी देवाचें उतर ताणें परगट केलें तशेंच आमकांय आमचे सांगता रावण देवाचें उतर आमकां चड समजोवचे खातीर समजोवन जें जावंक परत तें देवाच्या उतराचें उगडापण तो आमकां दिता
आनी आमकां देवाच्या उतराचेर समर्थी आमकां तो दाखयता आनी आमचे सांगता रावण तो वावर करता कशें आपोस्तालां सांगता रावण ताणें दीस आनी रात म्हणले बरी वावर केलो गी आनी तांणी शिकयलेली ती शिकोवन ताणें थीर केली आनी तांच्या उतरां मारिपात जेजून अजापाने अद्भुतां केली थंय आनी भवार्थ इतलो प्रसारलो सगळो लोक जेजूचे शिश्य जाल्या संवसाराचेर चड आनी चड मेलिया लोक आज जेजूचे साक्ष जावन आसात जेजू सांगता जियेतात आमी ताच्या सांगता आसां आनी आमी ताच्या सांगता जियोंक फुडें सरया आनी हेच देवाचें उतर आमच्या कालसांत आमी आज जगोवन दवरया आनी हाचे विशयी चड आनी चड नियाळ करया हर एकल्यांक आमकां एम्माउसाच्या वाटेचो अनुभव म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक जावं दी म्हणून आज आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगता श्रेम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भाग्यवंती मरिय देवाचे माय अमा अपयांक खातीर विनयतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी बरो दीस मागता.